महिला मोर्चा हो तसो भारतीय जनता पार्टीचो असो एक्टीव कार्यकर्त्यांचो म्हणटा तसो भाग आसा आनी आमी पळयता आसतना 2012 पयलीं म्हाका दिसता आमचो चड आमी एक्टीव आशिल्ली कारण की बहुतेक आंदोलनां आनी मोर्चांनी तर आमचो बायलांचो जास्त सहभाग आशिल्लो। 2012 सालान जेन्ना परिवर्तन घडून येयलें तेन्ना आमी सगळ्यान भितर पळयता आसतना फक्त परिवर्तन करतना कार्यकर्ता रुपानच न्ही तर फुडें मतदार रुपान सुद्दां जास्त महिला वर्ग आशिल्लो। त्याच कारणान तें कितें पूण आमी एक पळयता की 2012 सालान जेन्ना आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार स्थापीत जालें पयली जी योजना आमी ज्यो स्किमी आमी लोकां पर्यंत पावल्यो त्यो महिला केंद्रीत आशिल्ल्यो। हेतर आमी गृह आधार योजना म्हटली किंवा आमचे लाडली लक्ष्मीची योजना म्हटली आणि आता मेरेन आमी पळयता वेन वी हॅव कम ऑलमोस्ट कंप्लिटेड 4 years ऑफ आर टेन्युअर आमी पळयता की ऑलमोस्ट 1,40,000 बायलां मेरेन गृह आधार योजना पावल्ली आसा। त्याच बरोबर जवळ जवळ 40,000 चलया भुरग्यांनी लाडली लक्ष्मीचो जो लाभ आसा पळय न्ही तो घेतलेलो आसा। हांव थोडे पॉयंट्स हांगासर मेन्शन करपाक सोदतां। खास करून जे आमचे हल्लीचे बजेट पुटअप जाले दॅट इज सेंट्रल बजेट हाचे बद्दल कितें सेंट्रल बजेट आमचे पयलीं आयिल्लें फर्स्ट ऑफ ऑल हांव मेन्शन करपाक सोदतां की खास करून BPLां खातीर आनी थंयसर जे इंधन म्हणजे स्वच्छ इंधनाचो वापर जावपा खातीर ऑलमोस्ट 2,000 crore प्रोविजन दवरलें। सो ऑलमोस्ट 1.5 crore हावजीस जी आसा पळय न्ही ही जी स्मोक जो जातालो चुल्हा वापरून जो जातालो पळय न्ही त्याच्या पासून रहीत जातली म्हणजे तांकां हेचे पासून मुक्ती मेळटली। की जेन्ना गृह आधार स्किमीचे मेन्शन जाता काही विरोधी पक्ष नेत्यां कडल्यान विरोधी पक्ष म्हणटा आसतना हांव खंयच्याय वेगळ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्या कडल्यान म्हणू शकता तर हांगासर ते म्हणटात की आमी जो गृह आधार योजना हो सपोर्ट दिलो हो तांकां लाचार करता। म्हाका दिसता हे तुमी डिफायन करच्या पेक्षा प्लीज डू आस्क दॅट पर्टिक्युलर लेडी जिका हे गृह आधार मेळटा हो सपोर्ट जे मेळटा पळय न्ही तिका विचारपाची गरज आसा की खरेंच हेजो तुका उपयोग जालो काय ना तो बिकॉज इट इज द वुमन इंडीड आर इन नीड ऑफ इट एंड अकॉर्डिंगली जे आसा पळय न्ही गव्हर्मेंटान तांकां दिल्लें आसा। आनी म्हाका दिसता हाच्या फुडें सुद्दां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा बरोबर महिला आसात आणि महिला आसतल्योच आणि 2017 सालान सुद्दां अशेंच आमकां एक वेगळे चित्र दिसतलें तर हाच्या पेक्षा जी आमकां साथ परिवर्तनान मेळटली ताच्या पेक्षा सुद्दां अधिक साथ येणाऱ्या 2017च्या इलेक्शनान।